आयतारा कुमारजुवेचो फामाद सांगोड उत्सव उमेदीन जालो। ही परंपरा फाटली कितलीशींच वर्सां जाली चलत आयल्या। ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकयकार हाजीर आशिल्ले। हो उत्सव राज्योत्सव जावचो म्हण हालींच विधानसभेत आमदारान मागणी केल्ली। पळयात सांगोड उत्सवाची कांय खिणचित्रां। आरडेक्स गोवा खातीर कुमारजुवेच्यान महेंद्र गांवकार। या सांगोड उत्सवाची खऱ्या अर्थान आमची गोंयची जनता वाट पळयता। सांगोड उत्सव भारताचो एकमेव असो उत्सव जो फक्त गोंयान अशे तरेन साजरो जाता, जाका कसलेंच व्यापारीकरण ना, जाका कसलोच सरकाराचो हातभार नासता। केवळ गांवचे लोक जे आसा हे फुडें सरून गांवचे जे कलाकार आसा हे आपले स्वखर्चान हे सांगोड करता, हे खातीर ह्या सांगोड उत्सवाक चड म्हत्व आसा। हांवें वेळोवेळी हो सांगोड उत्सव हो जो आसा तो राज्य पातळीचेर जावचो, ताका राज्य मान्यता मेळची ह्या खातीर विधानसभेत अनेक वेळा प्रश्न काडले, पूण सरकारान आजुनूय ह्या गोष्टीचेर लक्ष दिवना हें आमचें दुर्दैव। खरें म्हळ्यार असो जो लोकोत्सव आसा, अशे जे उत्सव आसता जे पारंपारीक आसा, कितलेशे वर्सांचे हांगा चालू आसा, अशे उत्सवाक सरकारान प्रोत्साहन दिवप, तांकां राज्य मान्यता दिवप आनी ते एक वेगळ्या पातळीचेर व्हरप ही खरें म्हळ्यार सरकाराची जबाबदारी जावन आसा। म्हाका दिसता केन्ना ना केन्ना सरकारान जाग घेतली आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाक जाग घेतली आनी केन्ना तरी हो सांगोड उत्सव हो राज्य पातळीचेर करून ताका एक वेगळें आनी बरें स्वरूप दितलें अशी आमची आशा आसा। तरी सुद्दां एक म्हत्वाचें म्हटल्यार सरकार जर ह्या गोष्टीक राजमान्यता ना दिवं तरी सुद्दां लोकांनी ह्या गोष्टीक मान्यता दिल्ली आसा आनी हेका व्यापारीकरण न करता, कमर्शियल न करता जे कलाकारांनी स्वता मेहनत करून ह्या सांगोड केल्ले आसा त्या खातीर ताका चड उमेद आसा। आनी आमी सगळ्या पथकांनी जे जे कलाकार सहभागी जाल्ले आसा हे चडशे ह्या गांवचे ल्हान भुरगे पासून जाणटे अशे सहभागी जाल्ले आसा आनी उमेदीन कसल्याच बदलण्याची पर्वा न करता त्या हांगा सांगोड करता, ह्या सांगोड उत्सवाक भाग घेता हें म्हत्वाचें। हांव सगळे सांगोड उत्सवाक जे हांगा जे दर्शक आहा, सगळे पळोवपी आसा तांचें अभिनंदन करता। हांगा वर्सान वर्स प्रमाणान हांगा उपस्थित लावन ह्या सांगोड उत्सवाक चड प्रोत्साहन दिता आनी त्याच बरोबर जे कलाकार जी पथकां हांगा जे भाग घेतला तांचोय हांव ऋणी आसा, तांचें अभिनंदन करता। आणि या पहिले प्रांत फावो जाला पॅट्रिकाक राम भुवनवाडा रावणाकडून यत्नविध्वंस इंद्राचे पलायन बऱ्यापैकी फ्लोट दाखयलो, बरें प्रेझेंटेशन। श्रीराम युवक संघ राम भुवनवाडा हांकां दुसरे प्राइज फावो जाला। हो गणपती जो आमच्या देवतेच्या देवळान आसा तो वडये हांचो, ज्यांचे घर गांवान जागा जंय आमचे देवीचें स्थान आसा पाडव्या कडेन बसता थंय, जेन्ना तांची परिस्थिती बिकट जाली तेन्ना तांणी घरदार धापून घेवन तो गणपती व्हरून देवतेच्या देवळान दवरलो आनी ते गांव सोडून गेले। ज्या कारणान तो आमच्या ग्रामदेवी देवतेच्या देवळान दवरलेलो त्या खातीर तो आमच्या गांवी तातूंत तो पुजलो वता आनी तो गणपती हांगा आमच्या कुंभारजुव्या खाडीन पावोवपाक जाता आनी तेन्ना हो सांगोड जाता। आतां हातूंत भितर एक परंतु आसा ती म्हणजे ह्याच सांगडा बरोबर तेन्नाच्यान माशेलांतले सुंगटणकार हांचो एक गणपती येता, तांचो इतिहास कायम आसा आनी तो इतिहास कितली वर्सांचो हें म्हाका खबर ना, पूण तांचो येता आवर्जून ते येता, तांची जाणट्यांची परंपरा तांच्या फॅमिलीन बाळगून दवरल्या। आनी हो वडये हांचो गणपती हांगा देवतेच्या सांगडार पावयता, अशे 7 फेरे मारता, ही ताची काणी।